सर्वेच पोरा आमच्या मोगळ रस्तारा, काकुळदारा आमच्या मोगळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वळमून सुपदारा, बलिदान म्हणून घे देण्यात दातारा. उतर तुझे ऐकू कामी आयल्या, जिनिताचेर बांधू कामी जमल्या. प्रेरी जाऊं तुझे ताव शिक्षागत मिली सा, मागता तुझे बेसा. प्रेरी जाऊं तुझे ताव शिक्षागत मिली सा, मागता तुझे बेसा. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हणून मागता आनी ह्या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आज आमचे संगी आसा मानादे बाप प्रवीण क्वाड्रस, आमच्यात फिरगजेचे याजाक लखनौ दिएसीजेंत सेवा दिवन आसात. हांगासर रजेर आसात, पोर तांच्या आवयचे वर्साचे मीस आसले आनी त्या देखून ते रजेर आयिल्ले आसात. आज आमचे खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर ते मागतात. त्या देखून तुमच्या समेस्तांचे तर्फेन बाप प्रवीण क्वाड्रस तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. एक थाळयो दिवन पत्रापाक आमी स्वागत करया. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन हे मीस भेटयता एल्स्टन आल्मेडा नित्यदरवाडो बरें काम फावो जाल्ल्याक लविशा तेज सिक्वेरा किन्नेगोळी, सोहन डिसोजा किन्नेगोळी, बीन पिरेरा काटीबಳ್ಳ, विनीता सुवारिस मुल्की, एलिझा रेगो कुलशेखर, विनीता रेगो कुलशेखर, रॉबर्ट कॅस्टलिनो आनी कुटाम किन्नेगोळी, मेल्विन आनी लोलिटा डिसोजा आर्वा, प्रीतम डिसोजा नेल्ल्याडी घराचें काम बऱ्यान जाल्ल्याक तनोज ग्लासीत डिसोजा किरेम, जॅक्सन डिसोजा किन्नेगोळी, शायन आनी वियोलो पिंटो शिरताडी, स्टॅनी पिंटो शिरताडी, आयरीन कार्नेलियो आनी कुटाम केम्मानो, अनिता डिक्रोज किन्नेगोळी, डायल आनी वियोला कुटिनो सांजूद वाडो, क्लेरा क्रास्ता सुरतगाल, नॉयल पिंटो इज्रायल अवकडांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर प्रत्येक तेस्तां बसून मीस पेटयता प्रवीण आनी जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस, जॉन सिरेगो कुलशेखर घर बांदून करपा मेळच्या खातीर, फ्लॉयड डिसोजा कोटेश्वर बरी भलायकी आनी शिका पावो जावचे खातीर घरच्या बसून मीस पेटयता लॅन्स सिरेगो आनी कुटाम कुलशेखर. देवदीन फ्लोरीन लोबोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता आल्बर्ट ॲबोट कॅस्ट्रिनो बोळकुंजे. देवदीन लुसी कॅस्ट्रिनोच्या आत्म्या बसून 16व्या वर्साच्या उगडासाक मीस पेटयता आल्बर्ट ॲबोट कॅस्ट्रिनो बोळकुंजे. देवदीन विनय दांतीसाच्या आत्म्या बसून 5व्या वर्साच्या उगडासा मीस पेटयता विन्नी दांतीस बोळकुंजे. देवदीन रेमिडियो कुटिनोच्या आत्म्या बसून 4थ्या वर्साच्या उगडासा मीस पेटयता विन्नी कुटिनो वेलंकणी वाडो. देवदीन रेमिडियो कुटिनोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता शरल डिसोजा वेलंकणी वाडो. देवदीन अलेक्स डिसोजा आत्म्या बसून मीस पेटयता दुल्सिन मोरा सुरतगाल. देवदीन ब्रिजी डिसोजा आत्म्या बसून मीस पेटयता लविना डिसोजा किन्नेगोळी. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागतना जे कितें ते सवां मीस मागणी घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा. आमची सगळ मागणी त्या सवां संजूद उतात देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. सोमयाची मजत करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागया. आज ह्या पवित्र थळार आमी प्रत्येक जावन विधव स्त्रियां खातीर आमी मागता. जिवितांत जावंक पुरो विविध कारणाक लागून तांच्या दादल्यांक तांणी वगडावन घेतला आनी हाका लागून एक स्त्री आसात तांच्या सगळ्यां खातीर आज आमी विशेश तरान मागता. कित्याक की म्हळ्यार पोरू जुनाच्या 23 तारखेर आंतरराष्ट्रीय विधव तांचो दीस जावन आसलो आनी त्या देखून ह्या पवित्र थळार आज आमी तांचे खातीर मागता. सोमी तांच्या कश्टा वेळा दुखा वेळा तांकां निरंतर सांगात दिवच्या, धैर्य दिवच्या, बुजवण दिवच्या, तांचे जिवीत चलोवन वचच्याक आनी सदांच गरज असली मजत सक्कड ह्या विधव स्त्रियांक लाभोवच्या खातीर आज आमी तांचे खातीर मागता. त्या देखून तुमच्या कुटुंबांतली वळखीची कोणी आसा जाल्यार तांचोय उडास काडा.
तांचे खातीर ह्या बलिदाना वेळार विशेष तरान मागा. तर हे मिसाचें बलिदान पेटो आमी फुडें सरया, सगळे आमी उबे रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. जेजू क्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, आज आमी परत्यान एक फावटी देवाक अर्गां दिवं. सांदो मारिपा देवाक अर्गां दिवं आमकां मेळ्ळ्या सर देण्या पासून आनी आमच्या जिविता पासून ह्या देव तेंपलान आमी जमल्या. देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आमचे जिणयेंत एक फावटी आमी नदर घालया. आमच्या पातकांची, आमच्या उणेपणाची देवाचे उतराचेर नियाल करच्या पयलें आमकां आमी नितळ करया. आमचें तें आसलें तें कुसळपण, आमचें तें आसलें पातकांचें वजें देवा मुखार दवरया. आमी एक पातकी म्हणून ताच्या मुखार आमी आपणाक दवरून आमच्या पातकांचो उडास करया. देवा लागच्यान एकामेक लागचें बक्षाने मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सांगता मना चिंतून तणाव विसरून वायट धरून बरे धरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओम जो अपराध, ओम जो अपराध, ओम जो व्हड अपराध. ह्या पासून भगीव सदां संकार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां मुखसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाल बापा, दर्द सांजुता देवा वरवीं तुका वळखूं तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो. आनी अशें अख्ख्या पृथ्वीचेर तुजी पयस सभा वाडत वचूं. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलिता ससनाच्या ससना. आमोस प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायलितांनो, तुमचे विरोध हांवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या सगळ्या कुटुंबां विरोध सर्वेस्परान सांगलां तें उतर आयक. प्रथवे वयल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकां हांवें विंचलीं. देखून सगळ्या म्हज्या कोटेपणा खातीर हांव तुमकां केस लायतलो. पयलेंच तरेनासतना दोन मुनी सांगात पयन करतात. आपणाक शिकार मेळनासता रानान शिव गरोज घालता. आपणे कांय दरिनासता दोलीन शिवाचो पिलो गुरगुरता. पास मांडूंक ना जाल्यार सुकणें दर्नीर जळान सांपडटा. शिकार सांपडनासतना जाळ दर्णी वयलें वयर उरता. शहरान तुतुरी वजयल्यार कोण तरी भियेनासतना रावात. सर्वेस्पोर विघ्ना दडिना जाल्यार शहरान तें येता. ना सर्वेस्पोर आपल्या सेवका प्रवाद्यांक आपलो गूट उगडापो करिनासतना कांयच करिना. शिव गरोज घालता, कोणच भियेनासतना रावात. सर्वेस्पोर देव उलयला, प्रवाद करिनासतना कोण रावात. देवान सोदोमाची आनी गोमोराची दसवाट केली, तशें हांवें तुमची दसवाट केली. उज्यांतलो भायर काडल्या इंगल्या भाशेन तुमी आसल्यात, तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात. उलयता तो सर्वेस्पोर. देखून इस्रायला, हें सगळें हांव तुका करतलो
आनी हें सगळें हांव तुका करतलो देखून इस्रायेला तुज्या देवाक मेळोवंक तयार जा. देवाचें उतर हें. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुझे नीतीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. वाईट सोमो करपी देव तूं न्हय, खोट्याचे वारे लेगून तुका जायना. गर्वी तुझे मुखार आपली बडाय दाखोवंक सकना. तुझे नीतीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. अधर्म्यांक तूं काटळता, पोटकिऱ्याचो तूं नाश करता. विश्वासघातक्याचो आनी रक्ताक ताणेल्ल्याचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. तुझे नीतीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुझे नीतीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवन आसा, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावला. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका इसोम्या. उपरांत जेजू दोनीर सोडलो, ताचे शिशी ताच्या संगता गेले. अशें आसता सरोवरांत एकसन एक व्हड वादळ उठलें. दोनी वयर सयत लारां मारूंक लागलीं, पूण जेजू न्हीद काडटलो. तवळ ताची शिश ताचे सिरसीन वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोम्या आमकां बचाव कर, आमी बुडटाव. जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? कितलो उनो भावार्थ तुमचो? आनी उठून वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सकट शांत जालें. हें पळयल्ले मनीस विजमीज जावन म्हणा लागले, कसलो मनीस वो? वाऱ्या आनी दर्यो लेगून ताचें उतर आयकतात. देवाचे उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमचें जिवन ह्या संवसारांत एक पयन जावन आसा. हें जिविताचें पयन सदांच एकच सारकें आसना. थोडे पटी शांतीच्या दर्यान चलता आनी थोडे पटी लारां आनी वाऱ्या वादळान तें संपता. दर्यान उठचें तें वारें वादळ, लारां तें सांगून येना. तशेंच आमच्या जिवितांत ती उठची ती वारें वादळ म्हणजे कश्ट, पिडा शिडा, मिसअंडरस्टँडींग,
पयशांची अडचणी, लॅक ऑफ लव, उनो मोग, उनो बावार्थ असले मस्त आमच्या जिवनान हरये पटी तें लारां बरी आनी वाऱ्या वादळां बरी तें उठोन येता आनी हाचे कंट्रोल आमकां ना, हाची कंट्रोल आमकां ना. आमी पळयता जशें दर्यान उडच्या त्या वाऱ्या वादळां, ह्या तुफान सायक्लोन काले म्हणे आमी खंयच्या उतरान आमी तें घेतल्यार तो कॅप्टन, तो तारुवाचो कॅप्टन, त्या तारुवाक ते कंट्रोल करूंक जायना. तशेंच आमच्या जिवनांत उडचीं तीं वारें वादळां ते कंट्रोल करूंक आमकां साध्य ना, आमकां साध्य ना. हें सत आमी जाणा. ह्या सतान आमी हें समजूंक आमी प्रयत्न करता, हें खाली देवूच ताच्या सक्तेन कंट्रोल करूंक शकता. जर मगच्यानो आज आमच्या जिवनांत वारें वादळ नातलें जाल्यार आमी ह्या देव तेंपलांत येता आयिल्ल्या वाचतागी, सांजू मुखार सांजूदाच्या ह्या नोवेनाक हजर जाता वाचलागी. ह्या आमच्या जिवनाचो कंट्रोल आमच्या हातांत आसलो जाल्यार देव आमकां आज जाय आसलो गी. दिस द बीग क्वेश्चन, हे व्हडलें सवाल. आमची जिणी एक पटी जिणेचेर एक पटी आमी एक नदर घालया. आमकां पीड हानी येता आसतना आमी कितें करता? आमी कोणाक ब्लेम करता? थोड्यो वटी आमकां कळना पिडा. कशें दर्यांत वारें वदाल सांगनासतना उठता, तशेंच थोडे वटी आमकांय तशें जाता. पीड असली पिडा येता की मनीस अकरेच्या स्टेजीर आसता, भियेता, घाबरता, कितें करचें म्हूण समजना. तसलीच परिस्थिती आज आमी वांजेलांत आमी पळयता. शीस जेजू सांगता आसलें, जेजूनय धरलो, एकच पटी वारें वदाल उठलें आनी तांची दोन ती बुडोवंक लागली. तांकां कितें करचें म्हूण गुत्तू ना. सोम्या आमी बुडता. थोडे वटी आमी आमच्या जिवनांत तशें जाता. घरांत घरांत शांती समाधान नासतना घरच्या सदस्यां मदें मिसअंडरस्टँडींग मेन प्रॉब्लेम. एकल्यान दुसऱ्या वयर डावट करचो, तशेंच पिडा, हें पुरा सगळें आमकां देजस्पोर करून घालता. आनी आमी ह्या शिशा बरी भियेता. आमकां गोत्त आसा की देव आमच्या सांगाता आसा जाल्यारय आमी आमचें तें भिवकुरेपण आमी देवा मुखार दवरता. ह्या वांजेलान, आयच्या वांजेलान आमकां 3 संगत्यो आमी समजयेत. एक आमी पळोवचें जाल्यार वादळ सगळ्यांच्या जिवनांत आसात. वादळ सगळ्याच्या जिवनांत आसात. ह्या संवसारांत खंयचो एक मनीस ना जाणे आपल्या जिवनांत वाऱ्या वादळ देखले ना. सगळ्यांनी आपल्या जिवनांत वाऱ्या वादळाचो अनुभव केला आनी कर्ण आसा. ते वाऱ्या वादळ आमच्या जिवनाची एक अंग जावन आसा. इट हॅज बिकम द पार्ट ऑफ आवर लायफ. तें वारें वादळ नातलें जाल्यार आमी आज देवा मुखार दिमयेर येतना
आनी आमकां येता आसतना आमचे थंय कसलो मनोभाव आसा, खंयच्या मनोभावान आमी हांगा येता तें गरजेचें. तें गरजेचें. विथ वॉट इंटेंशन वी कम टू आवर लॉर्ड. आमी सगळ्यांनी म्हणचे आसा दुसऱ्या कडेन आमचे खातीर मागणें आसा. आमचो भावार्थ देवा थंय कितलो आसा. दुसऱ्यांनी मागल्यार तर पावना. दुसऱ्यांनी मागतना आमचो भावार्थ दृढ जायचे, थीर जायचे. तशें जाल्यार मात्र दुसऱ्यांचे मागणें आमचे खातीर फावो जाता. देव आमकां दुसऱ्यांच्या मागण्या तावन ताची देणी, ताचे आशिर्वादा, ताची कृपा आमचेर वता. दुसरें मोगाचें जेजू सदांच आमच्या सांगता आसा. जशें त्या दोनीर जेजू शिसा सांगता आसलो. ते दर्यान लारां येता आसतना, वाऱ्या वादळ येता आसतना जेजूय आसलो. जाल्यार शीस घबरले, भियेले. शिसांनी तांणी जेजून केल्ली असर ह्या शिसांनी तांणी पळयलां. ताका ते साक्ष जाल्यात, ताची सकत तांकां गोत्त आसा. जाल्यार ह्या परिस्थितीन ताचो तो भावार्थ उणो जालो जेजू थंय. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो आमच्या जिवनाचेर असलीं वाऱ्या वादळ येता तेन्ना कश्टांची, पिडेची, मरणाची, नाना प्रकारची वाऱ्या वादळ येताना जेजू आमचे सांगता आसा म्हणून आमी समजून घेवचें. आमी भियोवचें न्ही. थोडे वटी आमकां लागता आमी मागिल्लें आमकां मेळोना, देव आमकां आयकना. आमचें मागचें कितें गे म्हळ्यार आमी मागिल्लें आमकां इन्स्टंट कॉफी, इन्स्टंट नूडल 2 मिनट भितर आमी मागिल्ल्या तक्षण आमकां मेळयचें म्हणून. जेजू तशें दिना. जेजू तशें आमकां दिना. 2 मिनटाचें ना. इन्स्टंट रेस्पॉन्स ना ताचें. तो आमचो भावार्थ पळोवन आमच्या भावार्थाचे मारिपात तो आमकां दिता. जर आमचो भावार्थ थीर आसा, मजबूत आसा, त्या भावार्था वरवीं आमकां ताची कृपा मेळटा. आज काल आमी पळयता मुळकेचो न्हू, फाटल्या थोड्या वर्सांत हांव कितलीं सायक्लोन येतात. आमी पळयल्यार आंध्रा, तमिळनाडू, आंध्रा, ओरिस्सा, वेस्ट बेंगॉल, त्या कोस्टल सायडार सडत जावन येवची बे ऑफ बेंगॉलान, बंगाल कली त्या कुशीन, इस्टर्न इंडिया, त्या कुशीन येतना आमी पळयता लोकांक जागृत करयतात. दे आर वॉन्ट, तांकां थंय जावन त्या सुवात जावन तांकां थंय जावन काडटात, भायर काडटात, नश्ट जावं नजो म्हणून. तशेंच आमच्या जिवनांत कसलीं वाऱ्या वादळ येता तें पवित्र पुस्तकी आमकां सांगता. आमी आमचे कान धांपून दवरल्यात, आमचे कान उक्ते करुनात, दोळे उक्ते करुनात, आमी वसूंक ना, आमी सिरियसली घेवना. बगार आमी वाचच्या पुतलें वाचलां, आयकुच्या पुरतें आयकलां आनी आमी सोन सोडलां. तशें जावन आमच्या जिवनांत असली परिस्थिती येता आसतना आमी भियेता. आमकां देवाचेर डावट जाता, देव आसा गी ना गी म्हणून. आज आमकां सांगता की देव आमचे सव्या आसा. मौन रूप आसल्यारय ताका गोत्त आसा की म्हाका आनी तुमकां आमकां कितें गरजेचें, कसली गरज म्हाका आनी तुमकां आसा. तो एक घडये आमच्या सांगातच चलता. आमकां तो आपायांतलें, पातकांतलें, पिडी शिड्यांतलें तो भायर काडटा. तिसरें मोगाचें न्हू, देव आमच्या समस्या प्रास उडलो. आमच्या समस्या मुखार देव उडलो. देवा मुखार आमचे समस्या खंयचेय न्ही. ताणें काय केलें, आयच्या सुवार ताणें आयकलें. ताणें ल्हारांक आनी वाऱ्या वादळाक विनंती करूं ना, ताणें तांकां आदेश दिलो.
थंड जालें. म्हळ्यार देवाक आमच्या जिणयेंत येवची वाऱ्या बदलांची ती परिस्थिती पयस करूंक ताका ताची ती सकत आसा. तेन्ना तुमकां हांवें पयलें सांगलें आमच्या जिणयेची कंट्रोल देवाच्या हातांत आसा. आज मोगच्यानो आज आमी घरा फाटी येता आसतना आमी हाचेर आमी नियाळ करचो. कशें आमी देवा थंय आमचो भावार्थ दृढ करचो थीर करचो. ही आमचे वारे बदल आमच्या जिणयेक नाश करूंक न्ही बगार आमच्या जिणयेंतले ते कोसरो नितळ करूंक आनी आमकां देवा विशीं देवा थंय व्हरूंक देवा लागीं हाडूंक आमकां तें कुमो करता. जिविताच्या ह्या वाऱ्या पावसा वेळार देवाचो हात दोन मुखार व्हरच्याक आज आमी विशेश तरान देवाची कृपा मागया. आमेन. भगवानचो आयल्या स्वीकार कर बापा. वायंदाकाचो आयल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सांज भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. भाव भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदी दा देवपा मंतलं सुद्दां तुमी मागात. तुमच्या आराधने बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या त्या पवित्र विचारवा सर्वेस्परा भगवन धर्मता साधुदान आपणाक आपयल्ल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तीस सोडवण आमच्या कालाच्या मनशाक कलीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय भोभारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोदिर आनी ससनाच्या देवा सर कल्याणी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र बाप पवित्राची कुणा जावन ह्या संवसारा सदां उरच्याक आनी सर्गीचें शिकोवन सगळ्या मनशा परगट करच्या. तुवें ती धर्मदुताचे बुन्यादीर तीर आनी गट बांदून दवरलाय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करताव आनी सर्गींच्या दलबरा संगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वे
बापा करोस तूं पवीस तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यान दडोवणी देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरोवन सोंसोवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या साथ दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच बरे जेवण जसं ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक करचे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें वरवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bawar tersebut pergatuyan तुझे वरम आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही बरगता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणस आणि पुनर्जीवनपणस आम्ही भक्तीपणी उडास करताव आणि वो जिवीत असं उन्हाने सडुनीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेस्तां पवित्रत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदवो आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदोरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मई पसान तुजे परसळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खा मुरये देवाचे माय सांगाता बगेवन झुजे ते सोपती बगेवन दम दोता सांजू दोतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांदो दी आनी त्या सांगाता तुजी मई मागाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सर्वंदरची आज्ञा मनात धरून तांणी शिकिल्ले प्रार्थना आमी दीर्घ म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्वतार तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या पक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागने आमच्या सडुंदरा जेजू क्रिस्ताची हेणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुट आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पथकांचेर नेमपून तुज्या पयस सभेच्या बवर्तेची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमेन तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे असो एकामेका शांती दियात. संसाराचे पाप काढले आमची काकुटा आमची काकुटा देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकुटा आमची काकुटा देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळय आई देवाची शेली संसाराची पाप करता ती शेलीच्या जेवणाका पयला आमी सर सुभागी सम्या तुमी देवचे म्हाका पवना तुमचे प्राण म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थया भोवमोगाल बापाप घेवन जुताच्या जैतवन मरणा पासून ह्या नविनेच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मैमेवंत कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्रत्व्यान आमकां बोर आनी ताचे बशे मरे पर्यंत तुज्या मोगान आनी सेवेन आमकां तीर करून दवर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी सांजूद उतात देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक तुमकां हरी एकल्याकी मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर 7:45 वरार तेर्स 8 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 10 वरांतावन कुमसारां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस 9 सक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवं येत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंदी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसांत तुमी दिवची. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसांत तुमी दिवचें.
मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणी दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपारांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस कुमगार काजारां जुबल्यो असली बरीं घरी आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. त्या लेका जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतेली. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 वरां तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां चलतात. आमाल पियोन्याक वळख जाल्ल्यांक सुडका दिवच्या ही मिटिंगां उपकायक जातात. त्या देखून तुमच्या पैकी वा तुमच्या कुटुंबांनी कोणी आमाल पियोनाचे गुलाम जाल्ले आसा जाल्यार ह्या मिटिंगाक येवंक हांव तुमकां उलो दिता. हांगासर हरी एका मंगळारा मूडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची नर्सां दाक्तेर आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन हांगासर आश्रयच्या बिल्डिंगान क्लासरुमांत आसा. त्या देखून कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार ताचोय फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. मोगचेनो आस्तावन कर्नाटकांत SIR मतपट्टी परिक्षरणाचे तो वावर सुरू जाता. आस्तावन 1 म्हयनो. आतां तुमच्या घरांनी BLO येतात आनी आयिल्ल्या वेळार तुमकां 2 फॉर्मां दितात. हर एका सांद्याक 2 फॉर्मां. कुटुंबांतल्या एका सांद्याक 2 फॉर्मां. 5 जाण आसा जाल्यार 10, 4 जाण जाल्यार 8. आतां एक फॉर्म भरती करून दिवंक आसा आनी एक फॉर्माचेर त्या BLOची दस्तखत काडून तुमी दवरूंक आसा तुमच्या सांगाता. आतां 2002 वोटर लिस्टीर कोणाचें नांव आसलें ताणें लेफ्ट सायडीक बरोवंक आसा. उरल्यांनी रायट सायडीक तें फिलअप करून दिवंक आसा. उजव्या बगलेक तें फिलअप करून हें पयलें स्टेप हर एकल्यानी करीचें सुखान आसतना. हर एकल्यानी हें करूंक आसा. त्या देखून हें 2 फॉर्मां भरचें काम हर एकल्यानी करीचें. एक फॉर्म दिवंक तांकां एक फॉर्म दवरूंक आसा. आतां फर्स्ट रावंडार कसली डॉक्युमेंटाची गरज ना. आतां ऑगस्टाच्या पयल्या हप्त्यान म्हणजे 5 वा 6 तारखेर ही फर्स्ट लिस्ट प्रगट जाता. एक रावंड SIR जाल्या उपरांत फर्स्ट लिस्ट प्रगट जाता. जर तर तुमच्या लिस्टीर नांव आसा तुमी कांय खंत करीचें म्हणना. तुमचें नांव ऑलरेडी त्या वोटर लिस्टीर आयलां म्हण जालें. जर तर तुमच्या लागीं तुमचें नांव त्या वोटर लिस्टीर येना जाल्यार आतां एक फॉर्म हांवें सांगलें तुमी दवरूंक आसा घरा. हे फॉर्म काणयेन वचून आमकां खंय वचोंक आसा थंय वचून आमी एन्क्वायरी करीचें आमचें नांव कित्याक लिस्टीर ना. आनी तो वळू डॉक्युमेंटाची गरज आसा. डॉक्युमेंटाची गरज आसा. आतां डॉक्युमेंटां म्हणटाना एक पासपोर्ट वॅलीड नाजाल्यार 10वे क्लासीची सर्टिफिकेट वॅलीड आनी तशेंच 9 वा 7 इतर डॉक्युमेंटां. आतां 2002 तुवें LIC पॉलिसी केल्ली आसा जाल्यार ती वॅलीड जाता. वा गव्हर्मेंट जॉबार तूं आसलोय जाल्यार तुजे कडेन ID आसा जाल्यार ती जाता. आतां हे खंयचीय ना जाल्यार आमी एक काम करीचें आमची वास्तव्य सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ना जाल्यार जाती सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट आतां हे विलेज ऑफिसांत आमकां मेळटा. आमी एप्लिकेशन दिवचें SIR खातीर जाल्यार वा गव्हर्मेंट फेसिलिटी खातीर आमकां ही वास्तव्य रेसिडेंट सर्टिफिकेट ना जाल्यार जाती सर्टिफिकेट. आतां मोगाचें न्हू हाका आतां गरज ना जाल्यार व्हडना. तुमकां फुरसत आसतना एक आदाय सर्टिफिकेट एक वास्तव्य रेसिडेंट सर्टिफिकेट आनी एक कास्ट सर्टिफिकेट ही करून दवरा तुमच्या कडेन. कदाळा नाही कदाळा उपकारा पडटा. ही जायचेत आतां सुलाभेर मेळटा. कित्याक म्हळ्यार कर्नाटक सरकारान हर एका विलेज ऑफिसरांक तांचे कडेन आयिल्ल्यांक एप्लिकेशन दिता. एक तुमी थंयसर अफिडेवीट करून दिवंक आसा काल्याक घे म्हणून ओके तातूंत कितें म्हणलें एकत हाचे खातीर SIR खातीर ना जाल्यार गव्हर्मेंट फेसिलिटी मेळच्या खातीर म्हणून तुमी एक अफिडेवीट करून हाडूंक लॉयरा कडेन आनी ती दिवंक आसा. तुमकां सर्टिफिकेट हे तुमचे कडेन दवरा. हे आज न्ही फाल्यां आमकां उपकारतात. आतां फर्स्ट लिस्टेर कोणाचें नांव येता येना म्हणून आमकां गोत्तू ना. थोड्यांचे पुरो डॉक्युमेंट दिल्ले आसल्यांचें नांव येना जावं बरोबर पूण तवळ आमी डॉक्युमेंटां दिवंक आसा. त्या देखून तुजे कडेन खंयचेय ना जाल्यार एक आदाय हें रेसिडेंट सर्टिफिकेट ना जाल्यार हांवें सांगलें कास्ट सर्टिफिकेट आसा जाल्यार ती 2 डॉक्युमेंटां पैकी एक खंयचेय पावता. त्या देखून पयलेंत रेडी करून दवरा म्हाका. कित्याक म्हळ्यार एक पटी नांव भायर पडलें जाल्यार मागीर ससना गेल्ल्या बरें. मागीर आमकां फाल्यां म्हणूंक की आसा तूं इंडियन सिटीजन न्हय म्हणलें नांव येवंक आसा त्या पावंडाक मुसर आमी पावोंक बरो. त्या देखून ह्या दिशेन एक इल्लेशें जागृत रावया. त्या देखून आसतावन हें SIR प्रारंभ जाता तातूंत सगळ्यां वांटेली जाया दोन. आतां कोणी गल्पांत आसा जाल्यार ती घालें म्हणूंक बरो. तांकां मागीर ऑनलायन आसा तें तुमी साध्य आसा जाल्यार गल्पांत आसल्ल्यांची एक फॉर्म तांची फॉर्मां घालया ती भरती करून दिया. कित्याक म्हळ्यार 2002 लिस्टीर. त्या देखून तुमी एक काम करीचें 2002 लिस्ट
तुमच्या मोबायलांनी वा कंप्युटरांनी काडूंक जाता. 2002 लिस्ट काडा. त्या लिस्टी तुमचें नांव खंय आसा की पळया आनी तेंत तांतूं फिलअप करूंक आसा. 2002च्या वोटर लिस्टीर नांव आसलें तें फिलअप करूंक आसा. त्या देखून 2002ची लिस्ट काडा. कांय ना जाल्यार सायबारा किंवा BLO कडेन सांगल्यार खूब मोग करता. ती काडून रेडी दवरा. तें तांतूं भरती करूंक आसा आनी तें भरती आनी हर एकल्याच्यो 2 पासपोर्ट सायज फोटो फाटलें बॅकग्रावंड वायट आसाचें वायट बॅकग्रावंडार कलर फोटो 2 पासपोर्ट सायज फोटो तुमचे कडेन रेडी करून दवरा. ह्योय तांकां आमी दिवंक आसात. त्या देखून हें गरजेचें. त्या देखून हें हांवें फोन तळार आयिल्ल्या भक्तिकांक तुमकां सांगचें कित्याक म्हळ्यार हें आमी गरजेचें. हें करना जाल्यार एक पटी आमी भायर पडल्या जाल्यार आमी सस्तां भायर पडल्यार आमकां परतून अवकाश दिवचे नात. आतां मस्त राज्यांनी मस्त लोक भायर पडला. ह्या लिस्टींत हांव नांवां गेल्यान तांकां वोट घालूंक आनी अवकाश ना हक्क ना. त्या देखून उडास दवरा म्हाका. आतां आधार कार्ड आनी सिटीजनशीप प्रूव करूंक न्ही. पासपोर्टूय जायना म्हण सांगला. पासपोर्ट खाली ट्रॅव्हलिंगा मात सांगला सेंट्रल गव्हर्मेंट. तर आनी मुखार खंयची आमी इंडियन म्हण दाखोवंक कितें आमचे कडेन आसतें हांव चिंता. आनी मुखार तें वोटर ID तुका इंडियन सिटीजनशीप दाखोवंक तुका तूं वोटर ID आसल्यार मात इंडियन सिटीजन म्हणलें ताका प्रूव करूंक तें बाईस सरलें. त्या देखून आमी ह्या विशयान इल्लेशें जागृत आसचें गरजेचें आनी हर एकल्यांनी ह्या प्रोसिजरान भाग घे. जंय 1 म्हयनो अवकाश आसा. त्या कोणाय कितेंय समजना जाल्यार एकामेकाला विचारा समजूंक प्रयत्न करा आनी त्या मारीफात ह्या कामांत वांटेली जावं हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचूं सांगतना हांगासर आशिल्ल्यांनी मुखार येवन आयचो प्रधान याजक बाप प्रवीण क्वॉड्रस तांचे जावन ही मानाची वात घेजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. डॉल्फी डिसोजा आयचे दिसाचे नॉन व्हेज जेवण आनी ऑर्न तांणी स्पॉन्सर केलां. तांकां प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. नांव नाका म्हण एकदांनी किन्नेवळी लविशा तेजस सिक्वेरा किन्नेवळी विनीता सुवारीस मुल्की संतान फर्नांडीस किन्नेवळी मेघना मनोज नजरेत कुंदापुरा मर्सिलीन वास निर्मार्गा आसलेनी एकडे मुखार येवन मानाची वात घेवची. दान दिल्ल्या सकड दानीचो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. देव बरें करूं फादर. सकड आमी दिमी घालया. सांजूद देवाच्या मानाक नव्यान आमी चलोवन वरया. देवा आमचे पासून विनाधिक पात्रो सांजुता देवा आमचे पासून विनाधिक पात्रो सांजुता देवा आमचे पासून विनाधिक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेन जुता देव सर्गराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनाती करता. सांजूदता देवान येरसान भक्त प्रत्येक जन मुरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारेपात आतां आमी सांगता मागया. सोमयान जेजो क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारणाचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जुदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टगरीचो आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. हे जेजो मनशाच्या कुटुंबांत तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरी देव बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ वदेशी तूं आतां करोस आमचे बदें आसाय म्हण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे दें देवाचो आनी पेलेसो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादोबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे दें दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूदता देवाक विशेष मागणे. ह्या संवसारी जेजो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेवन जुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताचे सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्त ज्याने मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन
तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारीक जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक अडचणींनी सामोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शरती जावन आसा. तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पुणशेता पतीनीन आयलां. सुमेस्त आमी बसया मोगाचे न्हू. सबाज जाणांनी हांगासर ते संवादान दिल्ली आसात. ही ते संवाद ह्या घडये हांव वाचून सांगतना तुमच्या काल जमानान कितें ते संवाद घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यात. ही सकड ते संवाद ह्या घडये उबान दिया मोगाचे न्हू. हरी एक पटी हांव ते संवाद सांगतना हांव एक दोन शब्द सांगता. एक सांजुता देव असाध्य आसलें साध्य कसो. द इम्पॉसिबल थिंग्स मेकिंग पॉसिबल थ्रू हिज इंटरसेशन. सांजुता देव एक. दुसरें हांव एक कोणायच्या जिवितान जाल्लें बरेंपण हें आयकल्लो एक तरणाटो पोरमुंगळारा हांगासर आयिल्लो ह्या पवित्र तळाक आयिल्लो आनी त्या देखून ताणें म्हाका ताचे जिविताचें एक गडीत हांगासर सांगलें. हो तरणाटो आमच्या मंगळूर देश पयशिल्ल्या हेका हळ्ळेच्या पिरगजीचो मस्त भितर ताचें घर. तो म्हणटा तांचें पोरनें घर आसलें आनी पोरनें घर इल्लें बरें करच्या खातीर तें घर काडलें. त्या दळा कांय समस्या नासलें. घर काडलें आनी एका गुडसुलांत म्हणल्या बरी कोडसुलांत म्हणल्या बरी ते रावतेलीं. पूण घर काडून नवें काम सुरू करतना फातर बंद जालें, रेव बंद जाली आनी ताणें प्लॅन केल्लें घर व्हडलें घर आनी सकड आसोंक लागलें की हें केदाळा जाता तुजेर जावंक आसा की. हो तरणाटो कोडयाळान काम करता हांगासर रावता आपटे गेपटे घरा वचून येता आनी तो म्हणटा मस्त जाणां आसोंक सुरू जालें. आनी एका कशी गुडसुलान म्हणल्यार बरी ल्हान एका कोडसुलांत आसलें पावस इल्ले दीस मुखार कशें दीस सरचे गे म्हणलें हें चिंताप. आनी तो म्हणटा हर एक दीस सांजुता देवाचो तो बूक हांगा येवन व्हरून गेल्लो गे. हर एक दीस सांजुता देवाचें नवें सुरू केलें गे ताणें घरा. ताचे इतल्या खातीर त्या रुमांत नवें करूंक सुरू केलें. आनी तो म्हणटा अजाप 6 म्हयन्यांनी येदें व्हडलें घर सगळें कंप्लीट जावन इनॉग्रेशन जालें. फादर म्हणटा ती एक व्हड अजाप. जे कोण म्हाका उलयल्ले जे कोण आसतेले म्हाका पळोवन तांकांत विस्मीत जालें इतलें की इतलें बरें घर कशें उबें जालें गे म्हणून. तो म्हणटा सांजुता देव मारपा समियाची सकत मजत म्हाका लाभल्या. त्या देखून फादर सांगा सांजुता देवा मारिपान मागलें मेळटा. आनी पोर आनी एक ताच्या मुखल्या फुडाराक काजार जावच्या खातीर आनी एक त्या हांगासर तो दवन वा सांगून मागून गेला एक पातयेनी ताचे. त्या देखून तसलें त्या देखून मोगाचें ह्या पवित्र थळार मागलें मेळटा. तर ह्या घडये हांव सकट भावंडांचे त्या सवां वाचून सांगतना तुमच्या काल जमानान कितें त्या सवां घेवन आयला ही सकट त्या सवां ह्या घडये आमी उबारून येवन मागया मोगाचें. 18 जाणां बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर, 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावच्या खातीर, 100 गांव भुरग्याचें तेणें फावो जावच्या खातीर, 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावच्या खातीर, 100 जाणां रीण पारी करून करपा मेळच्या खातीर, एकल्याचे PCOD प्रॉब्लेम गूण जावच्या खातीर, तेगांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावच्या खातीर, 100 गांक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर, 8 जाणां कामाची भद्रती आसच्या खातीर, 100 जाणांच्या घरांत शांती समाधान रास जावच्या खातीर, दोगांक घर बांदून करपा मेळच्या खातीर, तेगांक लँड डॉक्युमेंट सगळे बऱ्यान जावचे खातीर, दोगांक मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळच्या खातीर, 10 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर, तेगांचे बिझनेस बऱ्यान चलच्या खातीर, 7 जाणांक आमाल पिवून येता सुटका मेळच्या खातीर, दोगांचे वेरिकोस वेन्स गूण जावच्या खातीर, 7 जाणांचे BP शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर, एकल्याक कॅनडाचे PR वेगीच मेळच्या खातीर, एकल्याच्या आतांबायची गांठी गूण जावच्या खातीर, दोगांच्या हाती धरिल्लें काम बऱ्यान पंथा पावच्या खातीर, तेगांक वायट सवयसून बरी जिणी करपा मेळच्या खातीर, एकल्याचे लंग इन्फेक्शन गूण जावच्या खातीर, एका स्त्रियेची विशेष पिडा संपूर्ण गूण जावच्या खातीर, एकल्याची खंत बेजाराय पयस जावच्या खातीर, एकल्याचे हार्मोन इम्बॅलन्स सारकें जावच्या खातीर, एकल्याक सर कश्टां अनवरां जावन सुटका परिहार मेळच्या खातीर 20 आनी तेगा जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागो सांगला. हाचे सांगाता एकल्याचे नी जॉयंट्स गूण जावं बरी भलायकी बरेपणा खातीर, लिव्हराचे समस्ये गूण जावच्या खातीर, स्टेला क्रिस्टोबर 90 आनी 2 वर्सां प्राय बरी भलायकी मेळच्या खातीर, विन्सेंट म्हणल्या बाबाक 30 आनी 9 वर्सां प्राय बरी भलायकी एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर, लिफ्ट घालूंक एका कडेन संबंद जाल्ल्या डिपार्टमेंटान परमिशन मेळच्या खातीर, गरवेच्या कसल्या रस्त्याचे समस्या बऱ्यान इत्यार्थ जावच्या खातीर, एकल्याची कोंकली शेळ हर्द्यादूक गूण जावच्या खातीर,
एकल्याक अल्सरेटिव्ह कोलिटीस ही गूण जावं आनी सदांचे जिवीत बरें सारूंक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक वेरिकोस वेन्स गूण जावं इतर पिडेतां सुटका मेळच्या खातीर एका भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावचे खातीर 2 वर्साच्या भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या हें भुरगें आस्पत्रेंत आसा ताका भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याक आधार कार्ड करूंक आसचो अडकळी सर पयस सरच्या खातीर एकल्याक दुबाय ड्रायव्हराचें काम मेळच्या खातीर आनी एका बाबाक दुबायंत एक बरें काम मेळचें खातीर एका भुरग्याक बऱ्यान सलची कुरपां मेळच्या खातीर एका भुरग्यान सुडाळ उलोवच्या खातीर एका स्त्रियेक कॅन्सर आसा ह्या पिडेतां सुटका मेळच्या खातीर एका जोड्या खातीर त्या जोड्याच्या जिवितांत सुमयेची कुशी तर परत तांणी सांगता बरें जियोंक कुरपां मेळच्या खातीर एकल्याचें मत उज वाडोवंक आनी बरें काम मेळों आनी मस्तू एक्टीव जावचे खातीर ह्या तरणाट्या खातीर मागोवंक सांगलां एका भयणीच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलां एकल्याक बरें काम आनी वायट सक्तेतां सुटका बरी भलायकी मेळच्या खातीर एकल्याच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर आनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर एक धर्म भयण हप्त्यांत 3 दीस डायलिसीस आस्पत्रेंत आसा कश्टाता मस्तो तिका संपूर्ण भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर आनी एका धर्मीक भयणीक बरी भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर जॉन सिमोइस हाका बरी भलायके खातीर एका कुटुंबाच्या जाग्याचे वांटे बऱ्यान जावं आनी कुटुंबाच्या सान्या मदें बरेपण जावचे खातीर उर्बन मेंडोन सांबाळ आमचो भाव घरा आसा ताका भलायकी मेळच्या खातीर सेवरीन म्हणली भयण आमच्या घरा आसा तिकाय भलायकी मार्सेल डिसोजा म्हणल्यार पिडेस्त भावाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर माईक कल्लोबो म्हणल्यार भावाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर एलिटा डी सिल्वा हाचे नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे खातीर एका कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके खातीर एका दादल्यान भुरग्यांक बरी देख जावचे खातीर 9वे क्लासी शिकच्या एका भुरग्याक बरें शिकोवंक सारक्या वाटेन मुखार वेची करपा मेळच्या खातीर 10वे क्लासी शिकच्या एका भुरग्याक डिप्रेशनांतून भायर येवं आनी बरें शिकची करपा मेळच्या खातीर एका कुटुंबान व्हेकलाचे समस्या बऱ्यान इत्याद जावचे खातीर रायनॉल आनी झायनॉल हांकां बरी भलायकी बरेपण लाभचे खातीर परगांवांत मोगाच्या न्हू आमच्या केरळाची 2 कुटुंबां परगांवांत आसलीं कुवेटांत आसलीं आनी ह्या 2 कुटुंबांत दोगां भुरगीं आसलीं चली भुरगीं आनी एक दीस हीं दोगांय चली भुरगीं एका पाकिस्तानी भुरग्याक काडून खेळोन आसलीं अचानक म्हणल्यार बरी पाकिस्तानी भुरगें सकयल पडलें बिल्डिंगांतून सकयल पडलें हें पाकिस्तानी भुरगें मेलें आतां ह्या 2 भुरग्यांक अरेस्ट केलां रिमांड होमांत आसात ह्या दोगांय भुरग्यांच्या आवय बापायक अरेस्ट केल्लें जैलांत आसलीं पूण जायतो पयसो भरून आवय बापायक सुटका मेळ्ळ्या आवय बापाय भायर आयल्यात पूण हीं दोगां भुरगीं धाकटीं भुरगीं 10 वर्सां प्रायचीं तितल्या बोवारचीं भुरगीं हीं दोगांय रिमांड होमांत जैलांत आसात ह्या भुरग्यांक सुटका मेळच्या खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगलां ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागया एका तरणाट्याक शिप्पर कॉल येवंक आनी कामाक जॉयन जावच्या खातीर परगांवांत साबारांक कामाची भद्रती बरें काम मेळचे खातीर एकल्याचे PCOD प्रॉब्लेम गूण जावं वेरोनिका म्हणल्यार भयणीचो पांय सरको जावन पयलेंचे बरी सलची करपा मेळच्या खातीर एकल्याची एलर्जी गूण जावच्या खातीर एका भुरग्याची एलर्जी कंप्लीट गूण जावच्या खातीर एकल्याच्या माथ्याचे झरचे केस रावच्या खातीर एकल्याची गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावच्या खातीर एका दादल्याक मतीक उजवाड मेळोन गांवाक येवन पतीने सांगता जियोची करपा मेळच्या खातीर क्लिफर्ड दांतीस ताच्या कामांत बरें जावचे खातीर एकल्याक कोर्ट गेजींक जीक मेळच्याक आनी बऱ्यान सगळें इत्याद जावच्या खातीर एका स्त्रियेन दिल्ले पयशे फाटीं तिका मेळच्या खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकोन वयच्या खातीर एक भयण मतीच्या पिडेत तशें वायट चिन्नां जावन कश्टाता संपूर्ण सुटका तिका मेळच्या खातीर एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर एका भुरग्याक कलत्या शेगुनाचो मोगाळ जनवायेन समजून भरलेलो वडिलांक विधी जावं चलच्याक कुरपा मेळच्या खातीर एका कुटुंबाक बेसावांनी बंद घराचे देणे मेळच्या खातीर एका कुटुंबान सुरवात केल्लें घराचें काम बऱ्या तरान पंथा पावोवच्या खातीर त्या कॉन्ट्रॅक्टरा मती उजवाड मेळच्या खातीर मागया तशेंच एका तरणाट्यान तशें एका चलयेन मिसाक आयताराचे मिसाक येवची कुरपा तांकां मेळच्या खातीर एका गोव बायलां मदें समाधान परत आनी एक व्हरच्या खातीर ही जायतीं तेसावां आनी हाच्या सांगता वैयक्तीक तरान म्हजे कडेन मागून सांगली तुमच्या काल जमान्यांतली ही सकड तेसावां ह्या घडी आमी उबान दिवन आमचे हात वयर करून आमी मागया मोगाचें नांव अरदान तुका सुमयान जेस अरदान तुका सुमयान जेस वंदन तुका सुमयान जेस महिमा तुका सुमयान जेस नमान तुका सुमयान जेस स्तुती तुका सुमयान जेस प्रणिपा तुका सुमयान जेस हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया मोगळा सुमिया जेजू सांजूद ताद्देव आमचो पात्रोन असाध्य आसलो ताच्या मजतीन साध्य करचो तो तेरगोन सांजूद ताद्देवाच्या मजतीन आज हांगासर ह्या पवित्र तळार उबारलेली ही सकड मागणी हांव तुज्या पांयां तळार समर्पण करता सुमिया तुजी सकत पदवी दाखय सुमिया ह्या पावंडांनी हांगासर येवंक असाध्य जाल्ल्यानी ह्या विविध माध्यमां मारिबाद ह्या नोवेनांत हजर जातल्यांनी तांची मागणी उबारून दिल्यान हर एकल्याच्या गरजांनी पाव कश्टा दुखांनी पाव तांकां आदार दी सांगात दी तांची मागणी तो मानून घे तांकां बरेपण दी सकट पिडे शिडिल्ल्या कश्ट अनवरांतले सुटका दी तुजी महिमा पदवी तांच्या जिवितांत परगत जावं दी म्हण सुमिया तुजे कडेन मागता सुमिया टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus heal them Lord Jesus may the mighty power flow into their life Lord Jesus hallelujah 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 सकना दिमी गलिया म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो बाबात दंडळूंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायतावन हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर सुद्दां केरी देणे देवान तुका दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भिडयता तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा तिगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसून वर हांवें वडापातींनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका सोन दे अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया ह्या पवित्र थळार जायतीं असर्यां अद्भुतां करता जायत्यांक बरें मन मेळ्ळां जायतीं जाणां वळखून घेतात 7 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम भाव जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात 8 जाणांक बरी भलायकी भाव जाल्ल्या खातीर एकल्याक अनवरांतले राखून व्हेल्ल्या बसत एकल्याक बरो जागो आनी घर भाव केल्ल्या बसत एकल्याचे स्किन एलर्जी गूण जाल्ल्या बसत एकल्याचे सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर एकल्याक कोर्ट केजीन जीक मेळिल्ल्या बसत 8 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितान मेळिल्ल्या खातीर तशेंच एका तरणाट्या खातीर एका भुरग्या खातीर मागतले हांव CA इंटरमिडिएट एग्जाम आनी ह्या तरणाट्यान भोव अपूर्वायन करून मुडबिद्रे आळुवास कॉलेजींत पयल्या स्थानार तो पास जाला आनी त्या देखून आज ताच्या कुटुंबाची अर्गमीसी हांगासर दिला आनी तशेंच हांगासर ताच्या तर्फेन अर्घां दितात त्या देखून ह्या तरणाट्या सांगाता कुटुंबा सांगाताय आमी बरेपण जोडलेल्या हर एकल्या सांगाता देवाक आमी अर्घां दिवया देवाचो उपकार आमी आठवया अर्घां तुका सुमिया अर्घां तुका दुनिया अर्घां तुका मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर सर्वेस्परा पिडेस्त तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या डॉक्टरां नर्सांक आनी सेवकांक पाव सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळणी आनी पातकांतली निवार सर्वेस्परा तुज्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गठाई दी सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता सर्गींच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारले त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता मोगळा बापा गांवांत शेपर गांवांत पावतें काम नासतना कश्टांच्या सो तुज्या भुरग्यांची काकूट कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता दयाळ बापा पावते जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सरमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें तेल्या सर काजरी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजरी जिविताचे मोगाचें बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता सर्वेस्परा आयच्या दिसा सकड विधव स्त्रियांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता जिविताच्या विविध हंतर तांच्या जिणये सांगाती तांणी होगडावन घेतला आसता निरासन आसतना एकसुरपणांत आसतना कश्टा दुखांनी आसतना
तांकां तूं सदांच राख सांबाळ धैर्यान भर तुज्या कुरपेन भर निरंतर तुजो सांगात दी म्हण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सुम्या सर्वेस्परा ह्या विधव स्त्रियांक तांच्या कुटुंबान तशेंच वाड्यान समाजेन फावो तो मान मेळच्याक सकडांनी तांकां फावो त्या मानान लेखून गौरवान लेखून आनी त्या मारिपा तांचे जिवीत समाधानाचे संतोषाचे जावचे खातीर आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सुम्या मुरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता आमची मागणी आयक नमारणी काकुतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवश्या तुका आमी लो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या तुका ज्या कोणांत आसता आस्कार उस्ता आसून आमी तुका रोदान करता तर तुमचे शेकाय येते तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय ए दाळे मुगळे दुलबी ओंकारी मरिये भगवंती देवाचे मामा बसो विनंती कर आतां सक्कड पिडेस्तां खातीर आमी मागया सक्कड पिडेस्तांचो उडास काडया त्रिएक देवाक तांकां समर्पण करया त्रिएक देवाची मजत काकूळ ह्या सक्कड पिडेस्त भावनाच्या जिवितान कुडीन शिराशिरांनी वाळच्या खातीर मागया तुमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार तुमचे खातीर नाजाल्यार सक्कड पिडेस्तां खातीर आमी मागया आमचो उजवो हात आमच्या तकलेचेर दवरया हो हात आमचेर मात्र न्ही सक्कड पिडेस्तांचेर आमी दवरला म्हणून चिंतया आनी सक्कड पिडेस्तां खातीर ह्या घडी आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदा जेजो क्रिस्ता आमकां सोडूका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पदा कित्याक तूं आमचे अस्गत मनशा जाईम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रात तूं ह्या दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिसका तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशेंतली गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुमयावर विंग सुमयाचे नवी आमचो आधार सर्वेस भोव तुमचे सवे आसो प्रातू ह्या दयाळ सुमया भवर्तनच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेहनतलेली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजान जावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गान दिवंक दी जो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सर देव बाप सरेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दी आपल्या मुखामलसो प्रकाश तुमचेर पागोवन तो तुमकां मै पसन आनी काकुलतेन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दे देवाचो एकलो सपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसोवणे प्रमाणे संसार सरा पुरियान आमचे संगत आसा तो आमचे सवे रावो तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं देवाच्या पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आसचे सर वायट बसपण उडोवन आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परतुलत करूं आनी सर पदवेदार देव बाप आसूं आनी पूत आसूं आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं सक्कड आमी दिबेर सरवया मुगलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता कडसून पवित्र वेळ जावन आसा ते जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ
ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. सर्गींत हांव देवान आयिल्लो आमचो सोमी ह्या उंड्या रुपार आमचे मदें आसा. त्या सोमयाचें आजरपण ह्या उंड्या रुपार आमी बघताना त्या जिसूक आमी आराधन करया, नमान करया. तसो जिविताचो उंडो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो हे आमी वळखून घेवया. तो जिवो उंडो, जिवो देव म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. तो पळयता, आयकता म्हणल्यार आमी वळखून घेवया. आनी खालसा मनांत हांव त्या देवाक आमी आराधन करया, नमान करया, स्तुती करया. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವನೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. आमच्या खालसा मनसोद्धनी तो जिवो देव आमकां हरी एकल्याकी आमच्या कश्टा दुखान पटलोवन दवरचो, आमच्या जिविताचे वारें वदाळ शांत प्रशांत करचो. तसो सोमी आमचे मुखार आसा. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हजर आसा मोगाच्यान. बावरतान पातयेवया, बावरतान वळखून घेवया. हो मेल्लो देव न्हय, हो जिवो देव आमच्या सांगात आसचो, आमचे जिवीत सोलून व्हरचो हें सत आमी वळखून घेवया. ह्या देवाक आमच्या खालसा मनांत हांव आराधन करया, नमान करया, स्तुती करया. आमकांच ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ, ಸಜೀವವೀಯುವ ದೇವರೇ, ಬಳಲುತ್ತೇನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ, ಸಜೀವವೀಯುವ ದೇವರೇ, ಬಳಲುತ್ತೇನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವಾ, ಬಲಿ ಪೀಠವಾ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ
पवित्र साक्रामेंतान तो गरजू जीव हजर आसाय हे आमी वळखून घेता संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगता आसा म्हणलो तूं ह्या उंड्या रुपार आमच्या सांगता रावो खुशी वेलाय आमच्या काळजा मनात येदळतो तूं आयलाय आमकां जिवी थाबेर नाकला घालून आमच्या सांगता दीस आनी रात तूं रावताय आमच्या सांगता तूं समकाताय आमच्या सुखा दुखान तूं वांटेली जाताय सोम्या ह्या खातीर आमी तुका आरदान करता नमान करता स्तुती करता तुका आमी होगळाप दिता सोम्या जेजू ह्या घडये आमकांच तुझ्या पांयां आमी समर्पण करता आमचे सांगता तूं राव सगळे आमचे जिवीत तूं चलोवन वर आमच्या जिवितान वारें वादळां उठलेल्या वेळार विविध तरांचे वारें वादळां आयिल्ल्या वेळार आमचे जिवीत शांत कर प्रशांत कर आनी तुज्या मांडावळे प्रमाणे ते जिवीत चलोवन वरवन सुमिया तुजे कडेन परता सुमिया तुका जावं मान महिमा तुका जावं होगळाप स्तुती तुका जावं आराधन नमान आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळ्या मी बसया मगाच्या ना आयच्या वांजेलांत ऐकल्ले निमाणे उतरां कसलो मनीस वो वारें आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात कसलो मनीस वो वारें आनी दर्यो लेगून ताचे उतार आयकतात सोम्याची महिमा सोम्याची पदवी तांणी अनुभव केल्ली आनी विस्मीत जावन उद्गारलेली उतरां मोगाच्यान आमचो सोमी बळवंत मोगाच्यान आयचे वासाप आमी मातेवाच्या वांजेलांत आयकल्लें अध्याय 8 पूण ಎಂತ वासाप मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 4 आमी वाचता आनी थंयसर वाक्य 39 जेजून म्हणलें उतरां त्या वाऱ्याक चुप राव थंड जा आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें चुप राव थंड राव सुमयाच्या उतरांक वारें वादळ काल जालें मोगाच्यान आनी सगळें शांत प्रशांत जालें मोगाच्यान आनी तसो सोमी उदकाचेर पदवी आसलो त्या उदकाचेर चलोवन व्हेल्लें गडिती मातेव सवांजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 5 तावन आमी वाचता जेजू उदकाचेर चलोवन आयला आपोस्तल मेल्ले म्हूण भियेले पूण जेजू उदकाचेर समेत चलता ताची पदवी ताची सकत ती मोगाच्यान केवल ह्या उदकाचेर वाऱ्या वादळाचेर न्हय मोगाच्यान प्रकृतीच्या सक्तींचेर मात्र ताचो अधिकार न्हय हर एका सक्तीचेर ताका अधिकार आसा इवन दुष्ट सक्तींचेर वायट सक्तींचेर ताका सकत आसा म्हण ताणें दाखोवन दिला मोगाच्यान मार्का सवांजेल अध्याय 1 वाक्य 25 आनी 26 जेजू देवसाराक म्हणटा थोंडम आनी ह्या मनशांत बायसर तवळ तो देवसार ताका पिसोडन व्हडल्या ताळ्यान किळच मारीत त्या मनशांत भायर आयलो जेजून म्हणलें थोंडम ह्या मनशांत भायर सर आनी तो वायट सकत तो देवसार जेजू तावन बाईस सरलो मोगाच्यान आज आमी जेजूच्या नांवान म्हणटाना तेंत घडटा मोगाच्यान तेदून जेजून म्हणलें उतरां म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशा जाल्यार तें तुमकां मेळटलें म्हज्या नांवान ते जेजूच्या नांवान आमी फरमायताना ते जेजूच्या नांवान सांगताना तेंच आज घडटा मोगाल भवन आनी भयणीनो आनी तेदून जेजूची पदवी जेजूची सकत अगणित मोगाच्यान आमी वाचता मातेव सवांजेल अध्याय 11 वाक्य 4 आनी 5 जुआंव बाप्तिस्तान जेजू लागीं ताच्या सिसांक धाडलें एक सवाल विचारूं कळ्ळें सवाल येवंक आसो मेसिया तुंतुगी आमी आनी एकल्याची वाट पळोवन रावची आनी की तुंतुगी आनी एकल्याची वाट पळोवन रावची जेजून त्या सवालाक जबाब दिवच्या बदलाक जेजू कितें म्हणटा त्या सिसांक वसा आनी तुमी कितें सांगाचें पाटी वसा आनी तुमीच आयकलां आनी पळयलां तें जुआंवक सांगा कुर्डे पळयतात थोंटे चलतात कोडकार नितळ जातात खेप्पे आयकतात मेल्ले जिवन जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परकार जाता हें पुरो तुमी पळयलां न्ही वसा तें सांगा आनी ताका कळटलें हांव कोण कितें म्हणलें ताका कळटलें मोगाचें न्हू आज जेजूची असर्या अद्भुतां न्हय 2024 वर्सां आदीं आजुनी तिंत असर्या अद्भुतां घडटात तेदून आज आमी म्हणचे हांवें पळयलां हांवें देखलां हांवें अनुभव केला
आनी म्हजो सोमी कोण कितें हांव जन आसा म्हणून आमी हरी एकल्यानी मोनाजय मोगाचे न्हू मेल्ल्यांचे सुमेत ताका पदवी आसा. त्या देखून लाजर ताचो इश्ट मरण पावल्ल्या वेळार तो गेलो आनी त्या फोंडासाचे जुवांव सवांजेल अध्याय 11 वाक्य 40 आनी 3 थंय रावून कितें म्हळें लाजरा भायर ये. आनी तक्षण लाजर फोंड उक्तो जालो. लाजर भायर आयलो मोगाळ भवनो आनी भयणीनो. त्या देखून जेजूची असरियांचे पदवी ताच्या उतरांची सकत ती अगणित मोगाचे न्हू. त्या देखून लोक मस्तपणी विस्मीट जालो हें सगळें पळोवन. माथ्या वासवांजेल अध्याय 7 वाक्य 28 म्हणटा लोक ताची शिकोवन आयकून विस्मीट जालो कित्याक तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी शिकयतलो. अधिकार असलेल्या मनशा बरी शिकयतलो. त्या देखून माथ्या वासवांजेल अध्याय 5 दोंगरा वयलो तो शर्मा दोंगरा वयलोलीचे शिकोवन आमी सगळीं वाचले जाल्यार जेजू कितें म्हणटा मस्तपडी हें आसलें ही शिकोवन आदी आसली पूण हांव तुमकां सांगता. हांव जेजून हरियेक पडी उपाय केलो सांगता दोळ्यांक दोळो दांतांक दांत ही शिकोवन आसली पूण आज हांव तुमकां सांगता. हरियेक शिकोवन दितना जेजून म्हणलें उतरां आज हांव तुमकां सांगता. अधिकाराची शिकोवन ताजी मोगाच्या भवनांनी भयणीन आनी त्या मारीपात जेजूच्या येण्या मारीपात जायत्यो संगती पूर्ण जाल्यो मोगाच्या. इस्रायल प्रवाद्यान आदी म्हाका सांगलें अध्याय 9 वाक्य 1 ते 2 आमी वाचता. काळोखांत चलतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतेल्यांक एक व्हड उजवाड भांगलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलो तांचो संतोश सडयलोय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचेनो त्या दिसा मात्र न्ही ताणें तांचो आनंद वाडयलो तांचो संतोश सोडयलो. आज आमचोय एकल्याचो आनंद वाडयता संतोश सडयता तसो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. तर एक घडी आमच्या दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो तुमची जबाब तूं आमचो बळवंत देव. तूं आमचो बळवंत देव. तूं आमचो बळवंत देव. तूं आमचो बळवंत देव. पवित्र साक्रामेंतान आजाराच्या जेजू. तूं आमचो बळवंत देव. पवित्र साक्रामेंतान दर्शन दिवच्या जेजू. तूं आमचो बळवंत देव. आमचो हरी एकल्याचो मोग करच्या जेजू. तूं आमचो बळवंत देव. आमकां निरंतर सांगात दिवच्या जेजू. तूं आमचो बळवंत देव. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणल्या जेजू. तूं आमचो बळवंत देव. आमच्या सुखा दुखान आमकां आदार दिवच्या जेजू. तूं आमचो बळवंत देव. आमच्या जिविताचे वारे वादळ शांत करच्या जेजू. तूं आमचो बळवंत देव. तुजी अगणित पदवय आमकां उगडा पेंगाच्या जेजू. तूं आमचो बळवंत देव. पिडेस्तांक भलायकी दिवच्या जेजू. आमचो बळवंत देव. कश्टतेल्यांची रडतेल्यांची दुखां बसच्या जेजू. तूं आमचो बळवंत देव. तुका उलो मारतना आमकां पावच्या जेजू. तूं आमचो बळवंत. तुज्या नांवान मागतना आमकां दिवच्या जेजू. तूं आमचो बळवंत देव. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या बगलेक रावन आमचे जिवीत चलोवन वरच्या जेजू. तूं आमचो बळवंत देव. तूं आमचो बळवंत देव. तूं आमचो बळवंत देव. तूं आमचो बळवंत देव. आमचो बळवंत देव. तर आमी सगळं उबे रावया. त्रियेक देवाक जेजूतय ह्या त्रियेक देवाची सकत पर जालता आनी त्या देखून त्या त्रियेक देवाक आराधन करून स्तुती करून मान करून आमी गीत गावया. सर्वेस बरा बापा. सर्वेस्परा बापा. सर्वेस्परा बापा. सर्वेस्परा देवार तारा. सर्वेस्परा बापा. सर्वेस्परा बापा. सर्वेस्परा देवार सर्वेस्परा. सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. सर्वेस्परा. सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सदा वंदन तुका. क्रिस्ता सुमिया जेजू सोडवंदरा सोडवंदरा सदा वंदन तुका.
Krista somia Jesu, Krista somia Jesu, Krista somia Jesu सर्वोंदरा, Krista somia Jesu, Krista somia Jesu, Krista somia Jesu सर्वोंदरा, 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 सदा वंदन तुका, सर्वोंदरा, 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 सदा वंदन तुका. पवित्र पराक्लिता बुजोंदरा, बुजोंदरा, सदा वंदन तुका. पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता बुजोंदरा, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता, पवित्र पराक्लिता बुजोंदरा, 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 सदा वंदन तुका, बुजोंदरा, 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 सदा वंदन तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೆಲುಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಶಲಲಲಲಲಲಲಲಲಲ, ಶಲಲಲಲಲಲಲಲಲಲ. ಹಾಲೆಲುಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मगाच्यान एक गडीत वा एक विडंबन अशें आसा. एक पडी एका दर्यांत एक शिप पैन करनासलें आनी ह्या शिप्पाचेर जायतो लोक आसलो आनी दर्यांत वारें वादळ उठल्लें आनी ह्या शिप्पार एक भुरगें ताच्या इटल्याक भोव आरामेर अपूर्बेन खेळोन आसलें. वारें वादळ विटल्लें आनी सकड लोक कावूज येयल्लो भियेल्लो, पूण हें भुरगें कांयच भिरांत नासतना म्हणल्या बरें अपूर्बेन म्हणल्या बरें समाधानेन म्हणल्या बरें तें खेळोन आसलें. आनी कंगल जाल्ल्या देदेस्पद जाल्ल्या पैकी एकल्यान ह्या भुरग्याक विचारलें, तुका बें दिसना गे? वारें वादळ उठलां, शिप बुडता कोणा, आमी मरता कोणा, तुका बी बें दिसना गे? तूं भियेनाय गे? आनी तो बोलतें जवाब दिवन म्हणटा, ह्या शिप्पाचो कॅप्टन म्हजो पप्पा, ह्या शिप्पाचो कॅप्टन म्हजो पप्पा, तेका लागून हांवें कित्याक भियेसय, हांवें कोणाक भियेसय? मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हें जिवीत म्हणल्यार शिप्पाचोय कॅप्टन हांगासर आसा मोगाचें. आमी कोणाक भियेसय, आमी कित्याक भियेसय मोगाचें? आमचें जिवीत सोनोरसो सुमी आमचे मदें आसा, आमचे सांगात आसा. हर एक घडी आमच्या बगलेक तो आसा, आमचें जिवीत तो चलोवन व्हरता मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना वारें वादळ उठल्लें, थंयसर आमकां दोन तरांचे मनोभाव दिसतात मोगाचें. दोन तरेचे मनोभाव. एका कुशी जेसू आरामेर न्हिदला, कितेंत कंत हुस्को ना, कितेंत बेंबिरांत ना. पूण आनी एका गोशी सीस खाऊ जेल्यात, भियेल्यात, कंगाल जाल्यात, देदेस्पर जाल्यात मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आतां जेजू
समाधानेन विषय घेवन आसलो, शांत प्रशांत आसलो. कित्या खातीर जेजूक दोन संगती कळीत आसलो. एक ताची अखंड पातयेनी भावार्थ बापाचेर, त्या बापाचेर जेजूक पातयेनी आसली आनी आपूण एकलो न्हय, म्हज्या सांगाता म्हजो बाप आसा. त्या लागून ताणें मस्त बटी म्हणलें हांव आनी बाप एकच म्हणून जेजून म्हणलें उतरां. जेजू सांगाता बाप आसलो एक. दुसरें जेजूक आपणाच्या सक्तेचेर पातयेनी आसली. आपूण कोण, आपूण कितें म्हणलें ताका कळीत आसलें. आपूण देवाचो पूत, हांवें मागलें बाप दिता आनी ताच्या सक्तेचेर ताका भरवोस आसलो. आपणें कितें सांगता, कितें मागता तें जाता म्हणली सकत पातयेनी ताका आसली मोगाच्यान. पूण आनी एक कशी हे आपोस्तलो सुमी तांच्या सांगाता आसलो जाल्यार, सुमयान इतलीं आश्चर्य अद्भुतां केल्लें पळयलें जाल्यार हांगासर बियान कांगाल जाल्या. सुमयाचेर पातयेनी त्या घडये तांकां सुकली. दुसरें तांकां तांचेरच पातयेनी नातली, तांचेरय तांचो बरवसो एका लेखान सुकलो मोगाच्यानो आनी ते कांगाल जाले, देदेस्प जाले मोगाच्यानो. कांगाल जावन देदेस्प जाल्ले आनी त्या देखून जेजूक ते बोबो मारतात. जेजू आमकां पाव म्हणटात मोगाच्यानो. कालच्या दिसाचें वासाप, पयलें वासाप मोगाच्यानो. कालच्या दिसा आमी आयकल्लें धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तकांतलें अध्याय 12 वाक्य 1 आनी 1 तावन 11. काल पेद्रू आनी पावलाचें फेस्त आमी संभ्रमलें. हें पेद्रू विशान. आतां पेद्रूक धर्न बंद्यान घाल्लो आनी पेद्रू सांकळीनी बांदून घाल्लें आनी पेद्रू सुशेगाद न्हिदोन आसलो, जैलांत आसलो, बंदेन घाल्लें. कांय खंत भिरांत हुस्कोन आतलो, आरामेर न्हिदोन विशय घेवन आसलो. ताका दुसऱ्या दिसा नितीसभे मुखार उजो करूंक घाल्लो. ताका जिवेशे मारूंक पात्रांक ताका ते योजना घालनासले. पूण पेद्रू सुशेगाद आरामेर न्हिदलो आनी त्या घडये थंयसर देवाचो दूत प्रत्यक्ष जाता, उजवाड भांगता, पेद्रूक बांदिल्ल्यो सांकळी तुटोन पडटात. पेद्रूच्या कुसाळाक तो दूत मारता आनी पेद्रूक म्हणटा पाटलाव कर. आनी भायर येतना सक्कट दारवटे उक्ते जातात आनी पेद्रूक तो आपोवन व्हरता आनी एका गल्लेक गेल्या उपरांत सोडटा आनी दूत मायक जाता. आनी तो वळू पेद्रू साणीन जाता. ताणें चिंतलें तो दर्शन देखून आसा म्हणून, पूण हे नीज घडीत ताच्या जिवितान घडले आनी एका गल्लेन आनी तो थंय जावन ताची वाट धरून येता आनी दुसऱ्या दिसा ताका खंडीत जिवेशी मारता आसले आनी त्या कश्टान जावन मरणांत जावन तो सुटका घेता. कित्याक ताणें मागलें न्हय, देव ताच्या सांगात आसलो, तो सोमी ताच्या सांगात आसलो. त्या सोमी आनी ताका पेद्रूक सोमयाचेर पातयेनी बावार्थ आसलो, त्या देखून तो सुशेगाद आसलो आनी ताची पातयेनी निर्पळ जावना, ताका सुटका मेळ्ळी मोगाच्यान. आमकांय देवाचेर अखंड पातयेनी आसूंक जाय. त्या देखून कीर्तन 62 वाक्य 1 तावन 2 कितें म्हणटा, देवातय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, ताचे कडचें म्हाका थारान मेळटा. तोच म्हजें खडाप, म्हजें थारान, म्हजें कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. एक घडी आमचो हात आमच्या हृदयाचेर दवरया. ही उतरां म्हजे सांगाता म्हणा, देवातय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, ताचे कडचें म्हाका थारान मेळटा. ताचे कडचें म्हाका तारण मेळटा. तोच म्हजें खडाप, तोच म्हजें खडाप, म्हजें तारान, म्हजें तारण, म्हजें कोटे म्हजें कोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो, देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच हालचो, देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून हांव केदींच तेरगून हालचो. सर्वेस्पर म्हणटा इसाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 7 भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातान तुका हांव सांबाळटा. एक घडी दोळे धांबिया सगळ्यां. परत आमचे हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. तर ते जेजूक म्हणया, तुजेर हांव पातयेतां सोमया. तूं पदवेदार, तूं सक्तेवंत, तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. हांव पातयेतां, तुजेर हांव बरवसतां, तुजेर म्हजो भावार्थ दवरता म्हूण सोमयाक सांगा मोगाच्यान. आनी ह्या घडये सोमयाचेर पातयेवन विश्वास दवन
तुमच्या जिविताचे सकट वारे वादळ तुमच्या जिवितान उठवले सुमयाच्या पांयां तळाडा तुमचे कश्ट दूख बेजाराय पिडा शिडा सोलवोनी कितें इराराई इजा तुम्ही बघून आसात जावं बरो कुटुंबाचे समस्ये आर्थीक समस्ये कुटुंबांत जाग्याचे समस्ये केस कोर्टान आसात आनी कितें भुरग्या बळां आयकनात युवजन आयकनात समस्या आसात दूख आसा बेजाराय आसा सगळे सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करा सुमयाक सांगा मोगाच्यानो सुमयाक सांगा सुमी म्हणटा भिये नाकात कित्याक हांव तुजे सवय आसा गबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैत्यवन उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा म्हूण जेजू आज तुका थापण म्हणल्या बरी तुका जेजू सांगता बाबा भयणी त्या जेजूचेर पातयेन दवर सांग हांव तुजेर बरो आसता हांव तुजेर पातयेता कित्याक तूं पदवेदार तूं सक्तेवंत तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हणलें त्या जेजूक सांगा मोगाचें न्हू ताच्या सक्तेचेर पातयेन दवरा ताच्या सक्तेचेर ताच्या पदवेचेर पातयेन दवरा आनी त्या जेजूक तुमकांच समर्पण करा मोगाचें न्हू समर्पण करा कित्याक जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा ताच्या अधिकाराक पदवेक अंत ना निरंतर आमच्या जिवितांत ताची सखत वर्ती जावन आसा त्या देखून त्या सुमयाचेर पातयव्या विश्वास दवरून आमकांत आमचे सगळे कस दूख ताका समर्पण करया आनी हें गीत आमी गावया जेजू पदवेदार सगळें उबें रावया बरात पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा दर्यो गाजता सूर्य नाचता तारा लारांनी ताची महिमा दर्यो गाजता सूर्य नाचता तारा लारांनी ताची महिमा हालेलुया 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 ध्यान आणि मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया ध्यान आणि मान आणि गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया ठाकुरदार आमकां बक्षिता प्रेराणी कृपा तो दसिता जेजू ठाकुरदार आमकां बक्षिता प्रेराणी कृपा तो दसिता पातकाच्या कोणान बुडोन आसलेल्या आत्म्या म्हज्या दून नितळ करता पातकाच्या कोणान बुडोन आसलेल्या आत्म्या म्हज्या दून दंडची मेटा बल करपा वय तोरा वयता म्हज्या जिवितान दंडची मेटा बल करपा वय तोरा वयता नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यात एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यात एक नवें गायन Hallelujah, 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 hallelujah.
आमच्या राया आणि ज्ञान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया हालेलुया 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 आपला जेजू आम्ही तुका अर्घ दिता तुका आम्ही दिन वाचता तुझो व्हड उपकार आमी वावरता कित्याक आमच्या जिवितांत आमच्या संगत रावलाय आमच्या जिविताची वारे वादळ शांत प्रशांत केलाय आमच्या जिवितांत तुझी बदवे महिमा तुवें दाखयलाय आज पर्यंत आमचे जिवीत तुवें सांबाळ सोलून गेलाय खरी एका घडये आमच्या बगलेक रावलाय देखून आमी तुजो उपकार दिता तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी मान महिमा आमी तुका दिता सोमियान जेजू थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस वी ग्लोरीफाय युअर नेम लॉर्ड जीसस थँक यू लॉर्ड जीसस थँक यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस वी ग्लोरीफाय युअर नेम लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळं आमी बसया मोगाचें न्हू आयच्या वांजेलांतली आनी एक उतार मोगाचें न्हू जेजून म्हणलें तुमी इतले बिजूड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो तुमी इतले बिजूड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो आतां जेजून त्या कोडकारान जेजू कडेन कितें म्हळें तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता आनी तक्षण जेजून कितें म्हळें म्हाका खुशी आसा नितळ जा तो जेजू आमच्या जिवितांत एका घडये खुशी व्हरता मोगाचें न्हू आमकां बरें करूंक खुशी व्हरता मोगाचें न्हू आमकां बरें करूंक खुशी व्हरता पूण आमच्या मनशा सैमान आमी मस्त बडी दुबाव करता मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार समस्या आयिल्ल्या वेळार पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार दूख बेजाराय आयिल्ल्या वेळार आमी दुबावता मोगाचें न्हू एक सोमयाचेर आमचो भावार्थ खणटा वा सुकता आमी कश्टांक पळोवन रावता वयर पळोवच्या बदलाक सोमयाक पळोवच्या बदलाक आमी कश्टांक पिडे शिडेक समस्येक पळोवन रावता आनी आमी बुडटा आमी सलवता मोगाचें दुसरें आमकां आमचेर पातयेनी सुकता आमचे विल पावरांनी सोडता मस्त बडी आमी मनचे हांव मलगड्या पात्रांक हांव पळोवन आसतना दाळे मनचे आसलें फॉर द विल पावर गरजेचो हांव बरो जाता म्हाका बरें जाता हांवें मागिल्लें मेळटा हांवें चिंतलें जाता केन्नाय आमी पॉजिटीव तरान उलयलें सांगलें आनी असलो विल पावर हांव उरतां हांव चलतां म्हाका जाता मोगाचें केदी व्हडली पिडा जाल्यार गूण जाता आनी त्या पिडे वयर आमी जैत्यवंत जावंक शकता पूण आमी पिडेक पळोवन वा कश्टांक पळोवन सकयल रावल्या जाल्यार आमी बुडता मोगाचें न्हू आमचें जिवीत वेगळी हाकेर जाता ना आमी तशें जावंक सोडनो जो आमी धैर्यान आमी बुडोवन जो त्या देखून जेजून म्हणलें उतरां तुमी इतले बिजोड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो आज जेजू आमकां तेंत म्हणटा मोगाचें त्या देखून त्या जेजूचेर पातयेनी दवरून आमी मुखार या त्या देखून आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना मस्त बडी आमी दुबाव केला आमी सुकल्या आमी बुडल्या आमी पडल्या त्या देखून ह्या घडये आमच्या पातकाची दूख आमी धरया सगळ्यां दिबी घालया मोगाचें न्हू सगळ्यां दिबी घालया दोळे आमी धांपया आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया ह्या घडये कीप ओपन बोथ युअर हँड्स रायट इन फ्रंट ऑफ यू क्लोज युअर आयज दोळे धांपा तुमकां सोमयाच्या पांयां तळाडा मोगाचें न्हू जेजू उदकाचेर सोलोवचे घडीत हांवें उल्लेख केलें माथ्या वासोवांजल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 2 ते 30 आनी 3 पर्यंत पेद्रू जेजूक म्हणटा जेजू त्या बोटीक लागीं पावतना दोनीक वा थारुवाक लागीं पावतना पेद्रून कितें म्हळें सोमया तुंचो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सशी येवंक फरमाय आनी जेजू म्हणालो ये पूण पेद्रू उदका पळयलो उदकाचें सोल्लो पूण उदका पळयलो लारांक पळयलें आनी भियेलो बुडोवंक लागलो सोमया म्हाका बचाव कर व्हडल्यान बोबो घालूंक लागलो आनी तवळ जेजू कितें म्हणटा उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलय आज जेजू म्हाका आनी तुमकां हेंच म्हणटा उण्या भावार्थाच्या कित्याक दुबावलय तर मोगाचें न्हू आमच्या अस्कद भावार्था खातीर आमी सबार पोटी दुबाव केल्ल्या खातीर दुबावलेल्या खातीर आमच्या तो सक्तेचेर आमी पातयेनी सांडल्ल्या खातीर आमचे विल पावर आमी सोडुल्ल्या खातीर आनी हाका लागून आमी कश्टाल्ल्या खातीर सोमया कडेन आज आमी बोक्सांनी मागया नितळ आमी जावया ह्या घडये पवित्र उदक आमचेर शिवरतना म्हाका बळवंत कर म्हाका सक्तेवंत कर म्हण त्या सोमया कडेन मागया म्हजो भावार्थ थीर कर घट कर सोमया तूं म्हज्या सांगात आसाय म्हळ्यार बरोवशान फुडें वचून कृपा दी म्हण मागया
देखून सोमयाचे रगत तुझे रगत सोमया म्हजे शेणाय ते अमोलीक रगत म्हजे शेणाय त्या अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर म्हण त्या सोमया कडेन आमी मागता आसतना त्या रक्ताची सकत जावन म्हाका बळवंत कर म्हण त्या सोमया कडेन आमी मागया. दोळे दांबळून रावा. तुमचे दोन्ही हात उदारे आसून दी. आमच्या उणेपणाची दूख धरया. या घडये बगस्ताने आमी मागया मोगाचे न्हू. तुझे रग सोम्या म्हाका जिवीत दिता. तुझे रग सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुझे रग सोम्या पातळ धुवन ते काडटा. नितळ निर्मळ म्हाका करता. अमोलीक ते रग सोम्या मुझे सारा. अमोलीक ते रग सोम्या मुझे सारा. ओवी तुझे रग सोम्या मुझे शेणा. ओवी तुझे Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो आज या पवित्र थळार आमी विशेष तरान विधव स्त्रियां खातीर आमी मागता. हांगासर जिविताच्या विविध अंतर आपणाच्या पतीक अवगडान घेवन विधवपण आपणायलेली स्त्रियो आसूंक बरो. आमी एक सांगचें कोणाक पुरो मौन आसा जाल्यार हांगासर मुखार येवन आल्तारीर दिंबी वा उबे रावयेत. ह्या घडी आमी तुमचे खातीर विशेष तरान मागता. एक हांव तुमकां विधव स्त्रियांक सांगचें. रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 17 जराप्ताची ती विधव स्त्री देवाचेर पातयेनी दवरली आनी एलिया प्रवादी तिचे कडेन म्हणटा तुजे कडेन आसलें इल्लें तेल आनी तें पीठ मोळ एक बकरी म्हाका करून हाडली. मागीर तूं आनी तुजो पूत घा. पयलें म्हाका हाडली. आणि तिने देवाचेर पातयेन व्हरून दिलें आनी त्या विधव स्त्रियेच्या जिवितांत कांय उणें पडोना. देवान तिका बरोवन ओमतोच्या मापान दिलें म्हणल्यार उडासान दवरा. दुसरें मार्कस वांजेल अध्याय 12 वाक्या 40 आनी 1 तो 40 आनी 4 त्या जेजू देवाळाच्या खजाना मुखार बसून आसलो आनी त्या विधव स्त्रियेन तिचे लागीं आसली 2 पावली त्या खजानान घाले. 2 नाणे खजानान घाले आनी जेजून कितें म्हळें तिने तिचें आल्लें सगळें तांतूं घालें आनी तिच्याय जिवितान कांय उणें पडोना. जेजून तिका बेसांवांनी भरून धाडलें. हान्ना केवळ 7 वर्सां लग्न जिवीत आपणाच्या दादल्या सांगात जियल्या उपरांत विधव जाल्ली स्त्री हान्ना देवाळांत देवाच्या हजारपणांत आपणाक देवाक समर्पण करता. देवाचेर पातयेनी दवरता आनी देवान तिच्या जिवितान कांय उणेंपण करुना. पोरण्या सोल्ल्यांत नवोमी आनी रूथ सासूमाई आनी सून दोगांय विधव जाल्ल्यो. सासूमाई आनी सून देवाचेर पातयेनी दवरली विश्वास दवरली. त्या देवान तांकां साडून घालूना. देवान तांकां दराळ आशिर्वादांनी भरले. जुडीत ग्रेस्त विधव पोरण्या सोल्ल्यांत जुडीत ग्रेस्त विधव आनी ती आपणाक देवाचें बोळ आसा सकत आसा दाखयता आनी वैरींचेर दुस्मानाचेर झुजता आनी तिच्या देशाक एक विधव स्त्री रक्षण दिता. त्या देखून आमी विधव स्त्रियांनी म्हाका जालें मूग जालें म्हाका कांय ना म्हाका कोण्णी ना म्हाका कितें ना चिंतचें न्ही. देवाचेर पयिल्लो भावार्थ देवाच्या सत्तेचेर पातयेनी देव तुमच्या सांगात आसा. देव तुमकां केदींच सांडून घालना. देव तुमचें जिवीत चलोवन व्हरता आशिर्वादांनी भरता कृपेन भरता आनी तुमच्या सांगात सदांच आसा. एक उडास दवरा. दुसरें त्या लुकाच्या वांजेलान आमी वाचता अध्याय 7 वाक्य 11 त्या विधवेचो एकलोच पूत मरण पावलो. ती रडतेली दुखां तिच्या तोळ्यांतल्यान वळतेली विळाप ती करतेली आनी जेजू तिचें दूख पळयता. त्या मोरणाक थंबाक हात दिता त्या पुताक जीव दिता आनी तिका फाटी दिता. त्या देखून तुमच्या दोळ्यांतली वळिल्ली हर एक दूख कश्ट तुमचे जेजू पळयता. तुम्ही रडताना कश्टातना जेजू पळयता तुमकां धैर्य दिता सांगत दिता तुमच्या कश्ट
तुमच्या कष्टांगी तो कान मारता हात दिता तुमचे वजे हाळू करता तुमच्या बगलेक जिसू आसा म्हणलें तेदून तुमी सगळां हांगासर मुखार आसलीं दोळे दांबा उरलीं सगळां आमी उबे रावया मोगाचें न्हू सगळां आमी उबे रावया आमचो उजवात उबान धरया ह्या भयण्यां खातीर आमी मागता आसतना तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या घरांनी कोणूय विधव स्त्री आतात येवनात आसात कोणाय उडास येता तांचे खातीर विशेश तरान मागा ही मोलादीक मोगाचें न्हू ह्या भयण्यां खातीर मागचें आमचें कर्तव्य तांच्या जिवितांत देवाचे सकत कृपा वालच्याक तांकां धैर्य बळ मेळच्याक समाधान संतोष मेळच्याक आनी तांचें जिवीत प्रशांत शांतपणी मुखार वयच्या खातीर ह्या भयण्यां खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू हालेलुया 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 मंगळा जेजू ह्या सगळ भयण्यांक हांगासर मुखार आयिल्ल्या आनी घरांनी आसच्या हांगासर येवंक असाध्य जाल्या हरी एक लागी तुज्या पांयां तळा समर्पण करता सोम्या तुका तांची बिरमोत दितली तांची दुकां पळयली सोम्या तांच्या कश्टा दुकान तूं पावलय तांचे बरें मन तुवें पळयलें वाखाणलय सोम्या तर आज ह्या सगळ भयण्यांक तुज्या पांयां तळा उबान दिता तांचे तुजी दाय दागे तुज्या काकुळीची नदर घाल सोम्या तुजी कृपा तांच्या जिवितान वाळय सोम्या तांकां बळ भलायकी दी मतीक समाधान संतोष दी हरी एका दिसा हरी एका घडये तांच्या बगलेक तूं राव सोम्या जेजू तांचे जिवीत हरी एका दिसा सोलून वर तांच्या कश्टा दुकानी पाव सोम्या तांकां तांच्या जिवितान कितें आशेदान मागता तांकां तूं लाभय तांचे जिवीत तूं चलोन वर तांकां भुरगीं बाळां आसा जाल्यार त्या भुरग्या बाळांचेर आशिर्वाद वर त्या भुरग्या बाळांना तांकां मोग तांकां दी सोम्या आनी कुटुंबाच्या सांगातान तांकां सांगात म्हण धैर्य लाभशे कर सोम्या आनी त्या मारीपाद ह्या भयण्याचें जिवीत समाधानाचें संतोषाचें जावन हरी एका दिसा तूं सोलोन वर सोम्या तांणी उलो मारतना तूं आयक सोम्या आनी तांकां निरंतरी सांगात दी म्हण तुजे कडेन आमी परत मागता लॉर्ड जीसस टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस हील देम लॉर्ड जीसस एनॉयंट देम लॉर्ड जीसस तांच्या काळजा मनांत आसलें दूख पुसून काड सोम्या ती कोडू गडितां पुसून काड सोम्या तांच्या मनांत आसलें ते दूख कश्ट तूं पुसून काड सोम्या धैर्य दी तांकां धैर्य दी सोम्या तुज्या सक्त्यान तांकां बरो म्हण सोम्या तुजे कडेन परत मागता हालेलुया 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 पावनात्मा रे प्रिया पावनात्मा रे guide them. पावनात्मा रे प्रिया पावना देवा पवित्रात्म्यान ये देवून ये या भावनांचेर या भयणांचेर देवून ये तांचे जिवितांत तांकां तुज्या सत्यान भर पवित्रात्म्या तांच्या मुखल्यान रावन वाटून फाटल्यान रावन पवित्रात्म्या रक्षण दी बगलान रावन संरक्षण दी वयर रावन आशिर्वादांनी भर हालेलुया 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 जीसस शललललललललल जीसस 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 हालेलुया 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 praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah तुम्ही थंयच रावा पयलें तुमकां आमी त्या लायता मागीर सगळ्यांक आमी त्या लायता तरी मागणी घेवं आतां आमी फुडें सरया सुमी आमकां मागता सुमी आमकां त्या लायता ही मागणी आमच्या कपलार आमी घेताना सुमयेची सकत पवित्रत्म्याची कृपा आमच्या कुडीच्या शिरांनी म्हणल्यार बरें वाळोवन दी खंयचीय पिडा शिडा दूख बेजाराय आसा आनी कितें आसा आमचे दान पयस सरून दी वायट संगती आमचे दान पयस सरून दी भलायकी बरेपण ह्या कुडींत कुडीच्या शिरांनी वाळोवन दी म्हणून आमी मागया आनी परत पवित्रत्म्या उलो मारया पवित्रत्म्याची मज सकत आमचेर ह्या मागणे मारीपात आमी घेवया पवित्रात्म्या देवून ये दैवीक शक्तीन म्हाका भरूंक ये पवित्रात्म्या
ती तू म्हाका तुजी समजणी शांती समाधान जियेव दिली ती तू म्हाका तुजी समजणी शांती समाधान जियेव दिली ताळ तू मुझे तुझी साथ देनी सेवा जाऊं जिये विश्वासपणे ताळ तू मुझे तुझी साथ देनी सेवा जाऊं जिये विश्वासपणे पवित्र देवोन ये देवी सत्तेन म्हाका बरोबरी पवित्र देवोन ये नवे जिवीत म्हाका लाभों घे कष्ट तेल्यांक तू सावकासायला भय रडतेल्यांक तू भुजवन लाभय थकलेल्यांक तू विशेव लाभय काळजामची तुझ्या मोगान पेटय कष्ट तेल्यांक तू सावकासायला भय रडतेल्यांक तू भुजवन लाभय थकलेल्यांक तू विशेव लाभय काळजामची तुझ्या मोगान पेटय पवित्र देवोन ये दैवीक सत्तेन म्हाका बरोबरी देवोन ये नवे जिवीत म्हाका लाभों घे नवे जिवीत म्हाका लाभों घे Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी दिवी घालया मोगाचें सुमयाचे आशीर्वाद आमी घेवंक फुडें सरता एक घडी परत आमची सक्कड मागणी त्या ह्या सुमया मुखार आमी हाडया पवित्र सक्रामेंतां जेजू आसा आमकां पळयता आमकां आयकता आमी उलो मारिल्लें पावता आमकां दिता त्या सुमयाचेर पातयेन दवरया सुमयाचेर पातयेन दवरून मागया सगळें तुमचें कुटाम ताच्या पांयान तळाडा सगळें तुमचें कुटाम एकल्याचो मती उडास काडा परगवांत आसलीं भावंडां तांच्या वावराची भद्रती थंय आनी त्या कामा तळा शाबीत सोबीत समयान तांकां राखच्या खातीर परगवांत आसल्या खातीर मागा प्रत्येक जाण मिडल इस्टांत परत थोडीं झुजाची मोडां आसा ते रावोन दी शांत समाधान थंयसर तांणी केल्ले ओप्पंद प्रकार शांतीन जिवन करपाक सोबी तांकां दिवून दी म्हणून आमी विशेश तरान मागया आमच्या भुरग्यांक खातीर मागया सक्कड भुरग्यांक सुमयाच्या पांयान तळाडया तांकां शिकोवंक मतीक उज वाड तांच्या बावर्ती जिवितांत तांणी थीर रावन सुमयाचेर पातयेवन धैर्यान तांचें जिवीत जियोंक शिकाप करून करपाक सुमी दिवून दी म्हणून ह्या भुरग्यां खातीर मागया आमच्या युवा जनांनी खंयच्याय वायट संगतेक गुलाम जायनासतना वळख जायनासतना तांचें जिवीत वगडाय नासतना सारक्या वाटेन मुखार वचोंक एक बरो फुडार एक बरें जिवीत ह्या युवा जनांक मेळचे खातीर आमी मागया काजारी जोड्यां खातीर तांच्या लग्नाचें जिवीत बरें जियोंक करपाक मागया मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां आमच्या घरांनी आसात हर एका भावंडां समी उडास काडया भलायके खातीर बरेपणा खातीर मागया सक्कड पिडेस्तांचो आस्पत्र्यांनी घरांनी आसच्या सगळ्यांचो मती उडास काडया तुमचे कडेन पिडेस्त भावंडांनी मागो सांगला तांचे खातीर मागया मागाचें न्हू सोमयाची विशेष सकत तांच्या जिवितांत वालच्या खातीर आमी मागया मागाचें न्हू
थोडी ते सवांगसर आल्ली लिल्ली सिक्वेरा डायबिटीस नॉर्मल जावचे खातीर रोडनी सिक्वेरा ताका बरी सैरीक मेळच्या खातीर मार्ता आनी रोशन सिक्वेरा हांगा भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर विनिशिया ऑस्ट्रेलियांत आसा बरें काम मेळचे खातीर रियाक फाल्यां प्रॅक्टिकल एग्जाम आसा बरें मार्क्स मेळोन पास जावचे खातीर एकल्याचे खासदारीचें कार्य बऱ्यान जावचे खातीर युकेंत बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर एकल्याक बरें एकोमोडेशन ऑफर लेटर आनी विजा बेगीन मेळचे खातीर विजिटींग विजाचेर असल्याक बरें काम मेळचे खातीर एका भुरग्याक शिकोवंक बरी मौत आनी जानवाय मेळचे खातीर आमकां मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू. तशेंच आनेट कुवेट फाटल्या 9 म्हयन्यांत काम नासतना कांय हुशार नासतना आस्पत्रेंत आसले आतां ती बरी जावन बऱ्या भलायकेंत आसा आनी त्या खातीर तिच्याक ती अर्गां दितना तिच्या खातीर परत आमी मागया मोगाचें न्हू. ह्या सक्कड भावंडां खातीर कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र तळा घेवनच्या सक्कड भक्तिकां खातीर त्या भक्तिकाच्या तेसावां खातीर आमी मागया. विविध रितीन दान दिवच्या बऱ्या मनाची दानी हें पवित्र तळ बऱ्यान मुखार वेता जाल्यार हांगासर वावरू जाता जाल्यार दाणीचे बऱ्या मनाच्या मनशांचे बरें मन देखून तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक तुमी हजारो वांट्यांनी प्रतिफल दिवं दी. तांच्या बिझनसाचेर कृशीचेर वावराचेर हर एका चटवटिकेचेर धराळ आशिर्वाद वाळून दी म्हूण आमी मागया. ह्या पवित्र तळार सेवा दिवच्या सक्कड बऱ्या मनाच्या व्यक्तीं खातीर आमी मागया. आनी आमकांच वैयक्तीक रितीन सोमियाच्या पांयां तळाडया. आमची सक्कड ते सवा मागणी सोमियाक समर्पण करून दिवन सोमियाचे आशिर्वाद जोडून तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांत. येद्या व्हडा साक्रामेंतांत सासंग नाम करुया. पूर्विल्या त्या रूपा बदल नव्या रिती आदार्या. सलवण वेचा हस्तत विष्णु भावार्थाचे दिव्या. जशे बाबा तशेच पुत्र उल्हासाने स्तुतीचा. पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळा हर्षिता. तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता. प्रार्थया येसु जेजू क्रिस्त या विजय सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सोडून सफल सदांच आमचे थंय आमी बोगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दायन फोक जोत येत आनी रातभर चलता ससनाच्या ससना. पात्रोसा सुरता देवा भक्तीना मान करता तुका. उपकार तुझे नियाडून देवा करता भेटेता तुझे वाटेन सोडून आमकां आदार मागून दिसता. तुझी जिणी नियाडून प्रेरण जोडटा तुझे वाटेन समकता. जे जे तुका गायता व्हडवी तुजी गाजयता तुजी मज
सदायता वरवी तुझी दासता तुझी वसत माता Mogar putra sobe Mongwar mori Ashirwadi wamta Bagaimana zuta deva आम्हा वसत विनंती कर बगेन कुसाचे गुरुवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनातले बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्रात्म्याच्या नावे आमेन दिव्यवाणी